सिजीच्या आस्कारेचे परबेची 9 दिसांची तयारी चलता. आयज आमी 5व्या दिसाक पावल्या. 11 जानेराचे बुधवार. आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला तो देवाची रचना आनी पर्यावरण सांबाळून जेजूचो पाटलाव करुया. वायचो दीस भेटयला दिओसिसीच्या समाजीक नीती आनी शांतीच्या, कारिझमातीक नवसरणीच्या आनी पर्यावरण शास्त्र इकॉलॉजी ह्या वावरां खातीर. तशेंच ह्या दिसांनी आमी वारां पासत मागता. वी आर प्रेइंग फॉर द डिनरीज ईच डे. आयज केपें ह्या वरादा पासत 9:15 मिसाक ती आमचे मदें आसतली आपली रोमारिया घेवन. आनी मागीर सांजे ओल्ड गोवा आदलें गोंय हो वाराद सांजेच्या 4 वाजता मिसाक आमचे मदें ती हाजीर आसतली. तुमकां बेश्टें जाणा जावंक अशी पासून आमी सदांच तुमकां सांगता तुमचे माहितीक लागून. केपें वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजो ह्यो: आंबावली, शांदोर, माकजाना, पारोदा, केपें, सांजुय दी आरियाल आनी तिला मोहला. गोवा ओल्ड गोवा वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजो ह्यो: कारांबोली, कोर्ली, मार्सेला, नार्वा ओल्ड गोवा, पिएदाद, São Brás, San Estevão, São Matias, São Pedro आनी वाशी. आमी आतां दुसऱ्या मिसाक तयार जाता. बरें दिसता. जायतीं जाण मिसाक आयल्यांत. 7:30 मीस हें. आनी ह्या नोवेनाच्या मिसार मुखेल आनी प्रवचन करपी यादनीक आमचो पाद्री भाव तुमचे वळखीचो तो पाद्री मेवरीक फेर्नांडीस. कारितास गोवा म्हूण जायती फावटी हें कांदार आमच्या जाय तो वावर थंय चलता. ताचो संचालक तो इज द डिरेक्टर. त्या भायर समाजीक नीती आनी शांती सभा कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस एंड पीस CSJP म्हणल्यार आमी जाणाव हाचो तो अध्यक्ष प्रेसिडेंट. तुमच्या आनी म्हज्या नांवान पाद्री मेवरीकाक हांव केरीत भाशेन मोगाचो येवकार दिता. आनीक आमचे पासत तो मीस भेटयतलो तें देवान ताच्या हातांतलें बलिदान मानून घेवचें म्हूण ताचे पासत आमी मागुया. तशेंच तुमकां बाबा भयणीनो हे मिसाचे भेटेक म्हजो तसलोच मोगाचो येवकार. आनी मागता हे भेटे वरवीं आमकां सगल्यांक जण एकल्याक कसलेंच एक पासून देणें कृपा घोटाय ह्या मिसांत आटापलेली आसा, बासायल्ली आसा ती आमकां चुकोना जावंक. सगल्यांनी आमी ह्या नोवेनाचो फळ काडूंक जाय. देवान तो दिवंक जाय आनी बागयोंच्या सेवाजान आमचे पासत विनंती करूंक जाय. आतां हें देवाचें, पूण आमचें वतन आसा तें बरे भाशेन ल्हानविकायेन सगल्या आत्म्याचे भक्तीन आनी उदारपणान जाता तितली ही मिसाची भेट बरी करूंक, भक्तीची करूंक, एकामेकाच्या मागण्याच्याय संबंदान आमी रावूंक. ह्या वेळार ही सगळीं देणी आमची जावंक करीत भाशेन ह्या म्हजे हावंडे आमचे पासत मागात. देव बरें करूं. बाबा भयणानो, सांत जुजेवाजाचे परबेची आमची तयारी चालू आसा. आयज नोवेनाचो 5वो दीस. सांत जुजेवाजा भाशेन देवाचे रचनेचे आनी पर्यावरणाचे बरे कारभारी जावंक, जेजूचे नीज पाटलावदार जावंक आमकां आपयल्यांत. हें करूंक जण एकल्यांक आमी भार घेवंक जाय. हें मनान धरून सगळीं उबी रावून मिसाक सुरवात दिवया, गीत गावया, देवाच्या दोंगरार चडुया. Soldora para as portas.
सर्वस्पराचे महादेव सगळ्या परसून स्वार्थे देवाच्या डोंगरात चढूया त्याच्या मंदिरात समया देवाच्या डोंगरात चढूया त्याच्या मंदिरात समया शुभ्र परसा सगळी राष्ट्र तोही सोबता एकाच ताऱ्यात मोरे कोवतो आनंद भरती मोठा देवाच्या डोंगरात चढूया त्याच्या मंदिरात समया देवाच्या डोंगरात चढूया त्याच्या मंदिरात समया एमीस भेटयता देवाक दिन वाचून देणी मेळिल्ल्या खातीर तशेंच भुरग्याच्या देण्या खातीर मागूनय एडविक आनी क्रिस्टल रॉड्रिग्स शिरोडेची तांचे इंतेसां खातीर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. भोक्तीपणान आमी आमच्या धर्म प्रांतीक आस्काराच्या पूर्वेक तयार जाताना आयचो सेवा धर्म पर्यावरणाचेर गोरबितायेन लक्ष घालूंक दर एकल्याक उलो करता. पर्यावरण आनी मनशां मदें एक खेरीत नातें आसा. हाकाच लागून आयच्या नोवेनाच्या मिसाचे भेटेक विशव घेतला देवाची रचना आनी पर्यावरण सांबाळून जेजूचो पाटलाव करुया. देवान सोबीत सुंदर संसार रचलो आनी आपली रचना पळोवन तो संतोसलो. पूण ह्या काळार सृश्टीचेर काळीं कुपां उप्रासल्यांत आनी कशे परी पर्यावरण सांबाळचें हें जावन आसा आमचे काळाचें एक मोठें आव्हान. देवान सोबीत सुंदर संसार रचून आनी ताचो जबाबदारेन सांबाळ करूंक मनशाच्या हातान घातलो. पूण मनीस आपलो कायदो आनी देवान दिल्ली जबाबदारी विसरलो. आपल्या फायद्याक लागून निसर्गाचेर अन्याय करून तिचो दुरुपयोग करूंक लागलो. आयचो सेवा धर्म पर्यावरणाचेर जालोल्या अन्याया विशीं आमचें मन बोलदूंक जागी जावंक आनी जागृत रावंक उलो मारता. कसलें मन आमी आपणावचें गाय? दोनीपणाचें मन सोडून दिवन जबाबदारेचें कारबारी मन आपणावंक गरज. दोनीपणाचें मन सृश्टीक फक्त एक वस्त कशी पळयता म्हणजे जाता तितलो उपयोग आनी दुरुपयोग करचो. पूण कारबाराचें मन सृश्टीचो जबाबदारेन उपयोग आनी सांबाळ करचे मनान सृश्टीक देवाचें दान कशें पळयता. जुजे वाजाक सृश्टीचो जायतो मोग आसलो. तिची सूट ती घेवया. सृश्टीची नीज राखण करूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां बळ आनी कृपा मागुया. आयज डायसिसीच्या समाजीक नीती आनी शांतीच्या कॅरिझमॅटीक नवसरणीच्या आनी पर्यावरणाचे शास्त्र इकॉलॉजी ह्या वावरा खातीर भेटयलेलो दीस तेन्ना ह्या वावराचेर शुभां देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच केपें आनी ओल्ड गोवा ह्या वाराडां पासत आमी मागुया. कारबारी कशें आमकां नेमलेले दोनी कशें आमी जियेल्यात ह्या पर्यावरणा सवय
दूख धरुया, आमच्या चुकीचें बोगसणें मागुया. खालत्या काळजान चुकलें एका थोड्यान बरोबर खालतिकायेन हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव गुन्यांव सारून सारून सांगता, मनान मनान चिंतून चिंतून तोंडान सारून सारून, वायट आदारून बरें सोडून, हांवें जायतीं पातकां पातकां केल्यात. केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत घेवन सदां सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutko, somia kakutko, somia kakutko, somia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, somia kakutko, somia kakutko, somia kakutko, somia kakutko. Ratuja. Deva तुझ्या याज्ञिकाने आमच्या गोंयच्या आस्कऱ्या सान जुझेवाजाचे देखील आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजयेच्या शिमा पोरयान पोर जोळायली. तुज्या चाकरान तुज्या दैवीक उतर परगोटले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसले. तुजे पोरजेचे तुजी दयाळ दिस घाल, ताचे मोजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडोय. अंशु वर्तमानाची विश्वासी साक्षीदारा आमकां को आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतन राजवट चलयता सासनाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. भाव भयणीनो, नोये लागीं आनी ताच्या भुरग्यां लागीं देव असो उलयलो. पळयात, हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे फाटल्यान येतोलें. तुमचे सोस्ती लागीं म्हजो करार करता. तशेंच तुमचे बरोबर आसलोल्या सगळ्या रोचनां लागीं, जावं ती सुकणीं, गोरवां वासरां आनी कुंयचीं जनावरां. तारवांतले भायर सरला आनी प्रितुमेचेर जियेता तितलेय लागीं हो म्हजो करार. तुमचे कडेन हांव असो करार करता. जिवे रचनेचो परतून कदींच बुट्टेन नाश जावचो ना आनी कदींच बुट्टे वरवीं संवसाराचे गोरतान जावचें ना. देवान म्हणलें, म्हजें आनी तुमचें मोदें आनी तुमचे बरोबर जियेतोल्या सगळ्या रोचनां लागीं जो हांव सदां काल तोखपाचो करार करता, ताची ही आसा कुणा. म्हजे आनी संवसारा मदें स्थापलोल्या कराराची कुणा जावच्याक हांव म्हजें दोंदूलबाल कुपांनी घालतलो. जेन्ना प्रितुमे वयर हांव कुपां जमयतलो आनी कुपांनी दोंदूलबाल दिश्टी पडटले, तेन्ना जो म्हजे आनी तुमचे आनी सगळे तरेचे दर एके जिवे रचने मोदें करार केल्लो आसा,
ताचो हांव उगडास करतलों. आनी अशी आनीक कोदींच उदकाची बुट्टी आसची ना, आनी सोगलीं जिवी रोचना नाटाक जावची नात. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. तुज्यो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या कालाचो मोग मनान दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो ताच्या मार्गार चलून व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. उद्गाराक सगळीं भिरावया. तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका समिया. शिसांक घेवन जेजू गालिल्यांत आसतना ताणें तांकां म्हळें, मनशाचो पूत लोकांच्या हातान पडटलो, ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जिवंत करतलो. आनी तांकां मोठी खोंत जाली. आनी ते कफरनान पावतच देव मंदिराचो दोण घेतल्यांनी पेद्रू सरशें येवन विचारलें, तुमचो गुरुजी देव मंदिराचो दोण फारीक करिना? पेद्रून जबाब दिलो, करता. आनी अशें म्हणून घरांत भितर गेलो. पूण जेजून ताच्या आदीन उलोवन म्हळें, सिमांव, तुका कितें दिसता? संवसारांतले राजा कोणा कडचो दोण हो सरकार पोटी घेतात, आपल्या घरच्या वो परक्या कडचो? ताणें जबाब दिलो, परक्या कडचो. अशें ताणें म्हटल्या उपरांत जेजून ताका म्हळें, म्हणटच घरचीं सुटलीशीं जालीं. पूण तांकां वायट देख दिना जावंक दोरयान वचून गोरी घाल आनी पयलीं पावता ती मासळी धर. तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका रुपयाचे 2 नाणें मेळटले. ते घे आनी म्हजे आनी तुजे पोटी तांकां फारीक कर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगानी तुका क्रिस्ता. मुखार भाव भयणानो, आमी कोणें तर घर बांदलें जाल्यार त्या घरान रावच्या आदीं ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट म्हणून मागची पडटा न्हय.
ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मागची पडटा आनी पंचायत वा म्युनिसिपालिटी वा सरकारी अधिकारी ते ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दितात सांगून की सगळें प्लॅना प्रमाणे बांदलां आनी त्या घरांत रावपाक सुरक्षीत सगळें बरें आसा म्हणटच सगळें सारकें आसा म्हणून जाहीर करपाक तें पत्र मेळटा आमकां ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट. हेच तरेची ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट हो सगळो संवसार रचलो तेन्ना देवानूय बी दिली. ती आमकां खंय मेळटा जाणा, उत्पत्तीच्या पुस्तकान मेळटा. आनी हे आटापून उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पयल्या आवेश्वरांनी मेळटा ते, जंय देवान आख्खो संवसार रचलो आनी रचल्या उपरांत ताणें म्हणलें सगळें बरें आसलें म्हणून जाहीर केलें. सो एक ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मनीसकुळाक, जनावरांक, झाडां पाल्याक सगळें जेवचे खातीर ताणें जाहीर करून दिलें. आनी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट घर बांदता तेन्ना मोगाच्या भाव भयणांनो, त्या घराचो एक रावतली दोनी आसात पळय ती, ताचो सांबाळ करतात. ते ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या म्हणून ते गोयरूम चोडटा तो काडनासतना रावनात. ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या म्हणून नळे बदलूंक जाय जाल्यार ते बदली नासतना रावनात. ताचो सांबाळ करतात, ताची सुरक्षा सांबाळटात, बरे भाशेन ताची निगा घेतात. आनी हेच खेरीत भाशेन हें घर, संवसार आमचें घर, जे भाशेन पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा द वर्ल्ड इज अ होम, ह्या घराची जबाबदारी मनीसकुळाक दिली. आनी ताका एके भाशेन दोनी नेमूंक ना, कित्याक दोनी तो घर ताणें बांदलां. आमकां फकत कारबारी नेमले. आनी बागयोंत आगुस्तीन कारबाऱ्याची खबर सांगून अशें म्हणटा, कारबारी दोनयाचो सेवक, कारबारी दोनयाचो सेवक तो दोनीनूय. म्हणटच ह्या सेवकान ह्या घडलेल्या घराची, आख्या पर्यावरणाची जाणें दोनी आसा ताचो तो सेवक. ह्या कारबाऱ्यान हे बरे भाशेन सांबाळूंक जाय. हो अधिकार आनी जबाबदारी मनशाक कुळाक देवान दिली. आतां म्हाका भाव भयणांनो, मनीसकुळान ह्या निसर्गाची वेवस्थीतपणी खिरीत भाशेन निगा घेतली आनी घेयत रावलो. आनी एका काळांत देवान कितें सांगलेलें तें विसरलो. आनी विसरलो देखून म्हाका भाव भयणांनो, आमकां पयलें वाचप सांगता कितें घडलें पळय तें. विसरलो देखून देवान त्या काळार भस्म करूंक चिंतलें. आनी हें भस्म करतना ताच्या मनांत आयलें मनीस थोडे बरे आसात. आनी नोयेक तातूंतलो विंचून काडलो. आनी नोयेक विंचून काडून ताका ही जबाबदारी दी, सगळ्या तरांच्या एक एक तरेचें तूं एकठांय कर. एक तूं व्हडली बोट बांद आनी त्या आर्कान, नोआ जाक म्हणटात आमी, तातूंत तांकां सगळीं आसुनी, उरलेलें सगळें उदकान बुडोवन वेतलें. म्हणटच बऱ्या मनशांक सांबाळपाची येवजण देवाचीच. आनी कारबारी कशे जियेतल्यांची येवजण, बरे भाशेन जियेला त्यांची येवजण देवाचीच. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणांनो, उपरांत आमकां जेन्ना भस्म जाल्या उपरांत नोयेचीच आर्क उरली देखून देव ताका एक बासावणी करता, विस्वाशीपणान एक बासावणी करता. आनी केन्नाच असले आपूण मनीसकुळाचो भस्म करचो ना. आनी हीच बासावणी आयज काळाक पासून मोगाच्या भाव भयणांनो देव आमचे सगळे विस्वाशी रावला. मोदे मोदे बोडी मारल्या आमच्या पांयांचेर, कित्याक आमी सारकें जियेनात तेन्ना कळलें आमी दोनी कशें जियेता तेन्ना एक बोडी मारल्या. फाटींच कोवीड आहलें न्हू, ती एक बोडी देवाची आमकां जाणवीक करपाक. ह्या निसर्गाक अशें खेवनाकात, दोनी हांव आसा, तुमी फक्त कारबारी बरे भाशेन सांबाळ करात. ताका बायोडायवर्सिटी म्हणून आसा पळय ती आपण घातल्या, ती तुमी काबार करिनाकात. व्हडलो जीव धाकटो जीव अशें मेळची नाका. तें हांवें चिंतलां कितें गरजेचें तुका, कितें ना गरजेचें तें तुका. आनी हे तरेन मोगाच्या भाव भयणांनो, आयच्या काळाक मनीस हें विसरोंक पावला. आनी विसरतना मोगाच्या भाव भयणांनो देवाचेर आड गेला अशें दाखयना. तो दाखयता कितें की आपूण हें उदरगती खातीर करता. आय एम डुईंग दीस फॉर डेव्हलपमेंट. म्हणजे सरकाराचे कायदे पासून येतात पळय ते, ओ सरकाराचे कायदे न्हू, सरकाराची वागणूक भितर सरता पळय ती, ही वांकडी आसा. कायदे सारके आसात, वागणूक वेगळी आसता.
आनी आमी बी सरकाराकूच बोटां दाखोवचें न्हय, आमी बी आमच्या जिवितांत आमच्या फायद्याक जाय पळय तेन्ना आमी सगळे कायदे विसरता, सरकाराकूय विसरता आनी आमकां जाय ते भाशेन करपाक आमी तयार जाता. आनी ह्या संदर्भान म्हाज्या भाव भयणांनो, आमी दोनीपण विसरून, कारबारीपण विसरून दोनीपण आमचे स्वाधीन केल्लें आसा. आनी डिव्हलपमेंट, उदरगत ह्या नांवान म्हाज्या भाव भयणांनो, आमी पयलां कोण तरेन आमी रानां नाच केल्यांत. सरकाराच्या पत्रांत आमकां अशें मेवता की बार्देस तालुक्यांत रानूच ना, देर इज नो फॉरेस्ट इन द होल बार्देस तालुका. हे भाशेन दुसऱ्याय तालुक्यांत आमकां सरकाराच्या पत्रांतल्यान मेवता की जायते कडेन 50% आसलें तें 10% जालां आनी थोड्या जाग्यांचेर 0%चेर तेंकलेलें आसा. म्हणटा तें केलां कोणें? सरकारा सांगता मनशांनी आपणाचे वस्तुंगी झाडां कापून उडयल्यांत. जनावरांची पासून म्हाज्या भाव भयणांनो जेन्ना झाडां काततात, रानां काबार करतात, जनावरांचेर पयलो एक आक्रमण जाता. द वायल्ड लायफ गेट्स डिस्ट्रॉयड एज वी डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट्स. आनी हे तरेन म्हाज्या भाव भयणांनो, जे बायोडायवर्सिटी म्हणून देवान रचून घडलेलें, एकलो अवलंबून दुसऱ्याचेर, दुसरो अवलंबून तिसऱ्याचेर, तिसरो अवलंबून पांचव्याचेर, हे भाशेन देवान एक युनिट कसो हे संवसार घडोवन हाडलेलो, ताचे आमी सवकास सवकास पोखरून पोखरून एक तातूंतलो काडून उडयतात. आनी मागीर म्हणटा दुयेंसां वाडलीं. दुयेंसां वाडपाक मनशाची पयली वांटो आसा तितून. दुयेंसां वाडल्यात देखून, दुयेंसां वाडटात मनशाचे बेजबाबदारीपण. आयज संवसारान म्हाज्या भाव भयणांनो चिंतूंक नासलेलीं दुयेंसां उत्पन्न जाल्लीं दिश्टी पडटा. कित्याक ह्या आख्ख्या संवसाराचें शास्त्रांच्या पर्यावरण शास्त्री आसात ते शिकयतात, आख्ख्या संवसारांत हें बायोडायवर्सिटी म्हणटात तें चड म्हत्वाचें, म्हणजे अवलंबून आसा. वी आर डिपेंडंट ऑन, इंटरडिपेंडंट ऑन इच अदर. ताका लागून शेतां कितलीं पुरोवन गेल्यांत. आमकां उदरगत जाय ना म्हणिना, उदरगतीचेर आमी आड न्हय. वी आर नॉट एगेन्स्ट डिव्हलपमेंट, बट हॅज टू बी सस्टेनेबल डिव्हलपमेंट. तोखता तसली उदरगत जावंक जाय. आतां आमी पळयलां कितलीं हांगासर हायवेज केल्यात. ते हायवेज करपाक आमी कितलीं शेतां पुरोवन उडयल्यांत. मांडणी नासली शेतां सांबाळून तसले हायवे करपाक. इतले आमी मनशाची इकमत इतली पयस पावल्या, पूण ताची बिहेवियर, वागणूक सारकी फाटीं उरलेली आसा. कितल्यो पद्दती आसात दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी दिश्टी पडटा. आपल्या गांवांतलीं शेतां सांबाळपाक वेगळ्यो पद्दती वापरतात आनी शेतां सांबाळून उदरगत केल्लीय बी दिश्टी पडटा. हें मोन आसूंक जाय, ही आमकां एक उमेद आसूंक जाय. आनी ही उमेद कित्याक लागून उणी जाता? कित्याक आमी फायदो पयलो पळयतात, उदरगत पळयनात, सस्टेनेबल डिव्हलपमेंट पळयनात. सस्टेनेबल तोखता तसली उदरगत पयली जाल्यार पयशांचें तोंड पळोवचें नासलें, पूण उदरगतीचें निमतान मनशाचें सासण करपाक आमी वावरतले. आयज म्हाका भाव भयणान आमी पळयत जाल्यार जेवणाचो प्रेस खंय पावला. कित्याक लागून तें? कित्याक जायत्या वाठारांनी शेतां रोयतालीं तीं उणी जावंक लागल्यांत. तुमी आतां फाटल्या 10 वर्सांक पळयलें जाल्यार, आतांचें पळयलें जाल्यार एक किलो तांदूळ कितल्या प्रेसाक पावलो तें पळयात. आनी एक सांगता, एक 10 वर्सां 20 वर्सां 2000 वर्सां एक उदकाचे बाटले कितले फारीक करतालीं, आनी आतां 2022 वर्सां 23 वर्सां एक उदकाचे बाटले कितले फारीक करतात. आनी ही आमची गोत म्हाका भाव भयणांनो इतक्या सिरियस जावंक जाता, इतली गंभीर जातली की एक बालदी आमी उदकाची घेवची पडटली फकत मे बी 500 रुपयांक ओ 1000. हें फिक्शन न्हय, हें ऑलरेडी घडोवंक लागलें आमच्या भारताच्या वेगवेगळ्या प्रांतांनी. दिस इज नॉट फिक्शन. आनी आमी गोंयांत जायते बडी चिंता आमकां जाय तो पावस पडटा म्हणून. पावस पडटा खरो, पूण पावसाची सांबाळणी करपाक कितली उमेद आसा आमकां. मोस्ट ऑफ द रेन वॉटर गोज इन टू वेस्ट, बिकम्स सलायन, युजलेस. वी आर नॉट एबल टू यूज दॅट गूड वॉटर विच इज गिवन बाय गॉड टू अस. ह्यो बेजबाबदारीच्यो वागणूक म्हज्या भाव भयणांनो आमी उदरगतीच्या नांवान भितर काडल्यात. आनी हाका लागून
जायते आमचे सवकास निसणटणाचे जिविताचेर आमी पावलां मारतात. हो काळ थोडयेचो, कालचो दीस आयचो दीस सोडून आमी हांगासर फॅन घातलेले आसात. ह्या काळाक फॅनाची गरज नासली. आतां कितें जालां, आमच्यान फॅन नासतना आमच्या घरांनी रावंक जायना. हो काळ आसलो, आमी सगळीं स्वेटरां घालून भोंवतालींत. आमी व्हडले हें घालून हे फाटले 2-3 सोडून कितली गरमी आमच्या गोंयांत भितर सरलेली दिश्टी पडटा. हे भाशेन मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्या गांवांनी आमी शारां करून उडयल्यात. गांव आसले ते विलेजीस म्हणटात, ते विलेजीसाचें एक रूप उरोंक ना, ते टावन जावपाक लागल्यात. आनी ताका लागून कितलो आक्रमण जाल्लो आसा जमनीचेर तसोच उदकाचेर. हे भाशेन मोगाच्या भाव भयणांनो, आमची वागणूक जाल्ल्या कारणान उदीक कमी जाता, गरमी वाडटा, जेवण उणें जाता, पिडा वाडूंक लागता, मनीसपूण आपणाचेंच ओगडायल्ल्या भाशेन दिसून येता. आनी नोयेच्या काळार हें बी अशें घडलें देखून देवान त्या काळार भस्म केलो मनीसकुळाचो, सोडून फक्त नोये आनी ताच्या वांगडा आसलेले. आनी ताणें विस्वास म्हणून सांगलें आपण आनी केन्ना करचो ना आनी करूंक ना अजून. पूण करूंक ना म्हणून मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्यान बेजबाबदारीपणान जिवंक जाता. आयज आमी विशय घेतला, बरो विशय तो. पर्यावरण सांबाळून आमी देवाचो जेजूचो पाटलाव करूंक जाय म्हणून. हो पाटलाव मोगाच्या भाव भयणांनो आमच्यान कसो करूं येता. आयज आमी पळयत जाल्यार नेचर डज नॉट रिक्वायर पीपल रिक्वायर नेचर. समजे आमी हांगा सोडली, सगळ्यांनी चिंतलें एकाच गांवची समजे आमी हो गांव सोडून आमी दुसऱ्या वाठारांत वेतले. हांगा सोडलेलीं झाडां मरोन वेतलीं, हांगा सोडलें उदक पिडा जातलें, हांगा सोडलो वारो निसणटण जातलो. कांयच निसणटण जावचें ना, आमचें निसणटण जातलें. कित्याक आमी वारो नासतना उरतलीं, झाडां पेडां नासतना उरतलीं. हे भाशेन आमी येवजूंक जाय, दिसा दिसपटी आमी येवंक जाय. नेचर, निसर्गाक आमची गरज ना, आमकां निसर्गाची गरज आसा. कित्याक मनशाक देवान रोचला तेन्ना ह्या निसर्गाचो भायर वचूंक ना, बरोबर भितर रोचला. ही डीड नॉट क्रिएट ह्युमन बींग अपार्ट फ्रॉम द नेचर, एज पार्ट ऑफ द नेचर. म्हणजे मनशा मदें आनी ह्या निसर्गा मदें एक खिरीत म्हत्वाचो संबंद आसा. आनी हो संबंद आमी सांबाळूंक चड म्हत्वाचें, गरजेचें आनी फायद्याचें मनशाक फायद्याचें तें हो संबंद सांबाळपाक. पूण उदरगतीच्या नांवान मोगाच्या भाव भयणांनो, बेश्टे उदरगतीच्या नांवान तोखतात असल्यानूय मनीस हाचें निसणटण करीत रावला, हें नातें तोडीत रावला, ह्या नात्याचो ताणें भस्म केला. आनी ही गजाल मोगाच्या भाव भयणांनूय ही काणी आमची सगळ्यांची. कित्याक आमकां पळोवया आमची जिविताची वागणूक न्हू. आमी जायते फावटी गार्बेज म्हणून कंप्लेन करतात. कोणाचेर कंप्लेन करता? पंचायतीन करूंक ना म्हणटा, म्युनिसिपालिटीन करूंक ना म्हणा. गार्बेज ते येवन तुज्या घरांत क्रिएट करता, हो गार्बेज तूंच तुज्या घरांत उत्पन्न करता. एक खेरीत भाशेन म्हाका भाव भयणांनो, एक गार्बेजीचें उलयतना म्हाका म्हजे शामायचो उगडास येता. म्हजी शामाय जायते फावटी हांव बार्देसचोच, आनी ती म्हापसा बाजाराक वेताली. बाजाराक वेतना तिची पद्दत हांव आतां चिंतता आनी पळयता कशे तरेन ती वेताली पळय ती. तिच्या लागीं एक आख्खें काळें एक बॅग आसतालें आनी त्या बॅगान आनी दुसऱ्यो पोतयो घालताली ती आनी बाजाराक वेताली. आनी बाजाराक सावन येतना दुसऱ्यो वस्तू त्या पोतयांनी घालून त्या व्हडल्या बॅगान घालून ती घेवन येताली. घरा येयल्या उपरांत चड म्हत्वाचें त्यो धुवन सुकयताली. कित्याक दुसऱ्या फावटी ही गोत आमच्या जाणट्यांची आसली, ना म्हणूंक जायना. हे भाशेन तांची वागणूक आसली आनी ताका लागून गार्बेज जायनासलो. आतां कितें जालां, आमी आतां लोन बाजाराक वेतात, 5-6 पोतयो घेवन येतात, त्यो येयल्या उपरांत हाडून कोण धुवपाची खबर करिना, ती हाडटा आनी ते डस्टबिनान घालतात आनी मागीर म्हणटा पंचायतीन क्लियर करूंक जाय. ही वागणूक आमची, हें कारबारीपण आमची, बेजबाबदारीची. Small issues like this are so irresponsible behaviors exhibition of our life. मुगाच्या भाव भयणांनो, आमी तर कितें बदलतले. एक खेरीत भाशेन आमच्या जिविताचें वेस्ट करपाचें बंद करूंक जाय. जायते फावटी आयज एडवर्टिजमेंटाक लागून आमच्या घरांत त्योच वस्तू 4-5 आसतात.
त्योच वस्तू उजार पासून करिनात. सोदूंक गेल्यार 4-5 वस्तू मेळोंक शकतात आमकां थंयसर घरान. कित्याक लागून जालां तें? वी आर कन्ज्युमरिस्ट जाल्यात आमी. कन्ज्युमरिजम आमच्या घरान भितर सरलां चड. असले तरेन मोगाच्या भाव भयणांनो, संवसार उरचो ना. देवान बस करपाची गरज ना. आमीच बसून करून उडयतात आमच्या संवसाराची. देवान आमचेर आनीक तेणें विस्वाशीपणान सांगलां पूण करचो ना म्हणून. पूण आमीच केलें जाल्यार तो आनी कितें करतलो? ही गजाल जाली आमच्या जिविताची. अनटील एंड अनलेस आमी खिरीत भाशेन प्रत्येकान हें सांबाळपाक आमच्या जिविताची बदलणी करूंक जाय, जाल्यार तें कांयच बदलचें ना. इंटरजेनरेशनल जस्टीस म्हणून ह्या पर्यावरणाची उलयतना हो एक शब्द आसता, इंटरजेनरेशनल जस्टीस. म्हळ्यार कितें? आमी कितें उजार करता तें सगळें सोंपोवपाचें न्हू, फुडल्या जनरेशनाक दवरपाचें आसा, फुडले पिळगेक दवरपाचें आसा. कित्याक आमच्या पुर्वजांनी सांबाळून आमकां दवरलां देखून आमी ताचे भाग अणभवता. आमी ह्या कित्याक लागून आमकां अशें बरे तरेन मेवलां? कित्याक आमच्या पुर्वजांनी बरे भाशेन चिंतलें आमचें, आनी आमी कोणाचे तरी पुर्वज जातलेत. ती आमचे विशीं कितें म्हणटलीं? ही was so greedy, these people were. My ancestors were so greedy about us, म्हणटलीं our ancestors were so greedy. आमी आमच्या पुर्वजांचें तशें उलयनात न्हू, आमी बरें उलयतात कित्याक ताणें बरें सांबाळून दवरलां आमकां. पूण आमी आमचे विशीं आमची फुडली पिळगा कितें उलयतलीं? हे भाशेन मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी आमच्या जिविताचेर चवकशी करूंक म्हत्वाचें. हे फुडले पिळगेक तर आमी कांयच दवरिनात जाल्यार आमी आशेचीं. आमी भुरग्यांक आतां फटयता जालीं. आमी तुमचो मोग करता म्हूण सांगतात भुरग्यांक, न्हय? मोग कसलो तो? सगळें काबार करून तांकां कांयच दवरिना तसलो मोग. आनी एका आमच्यान मोग म्हणूंक जाता? आमी तांकां फटयता. एक खेरीत भाशेन मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्या मनान काळजान रिकोवया. इंटरजेनरेशनल जस्टीस म्हणटा तें फुडले पिळगेक कितें सांगूंक जाय. आनी म्हाका आफ्रिकाच्या देशांनी एक वेगळे तरेन समजणी आसा ह्या इंटरजेनरेशनल जस्टिसाची. ते कितें चिंता? आमी आतां कितें उजार करतात तें फुडले पिळगेचे, इट बिलोंग्स टू देम. सो वॉट वी आर डुईंग, वी आर ओन्ली युजींग, एंड सो वी हॅव टू गिव बाय इंट्रस्ट. आमी तांचे कडचें कलांतरान सयत फारीक करूंक जाय, कित्याक वी हॅव लोन्ड इट फ्रॉम देम. तांची समजणी वेगळी आसा. म्हणटच म्हाका भाव भयणांनो, हें आतां आसा तें आमचें न्हय, तें तांचें. आमी तांचे कडचें मागोन घेतलें. आफ्रिकाच्या देशांनी हे भाशेन समजणी आसा. ताका लागून थंयसर लोक जायते आनी जायते आपले निसर्ग सांबाळपाक खूब तजवीज करतात, खूब उपयोग काडटात आपले नेचर सांबाळपा खातीर, कित्याक तांचें मन वेगळें आसा. आमचें मन असलें जायना पासून आमचें मन हे भाशेन करपाक आमकां एक खिरीत भाशेची उमेद गरजेची. आनी जेजूचो पाटलाव आमी करतले जाल्यार असल्या वस्तूंतल्यान आमी करूंक जाय. म्हणटच 3 गरजेच्यो वस्तू आमकां म्हत्वाच्यो सोंपयतना. Until and unless there is personal conversion, you call it mindset change, you call it transformation of your mind, you call it anything. Until and unless there is individual conversion to protect the environment, nothing is going to change. Keep this very much in. प्रत्येकान आपणाच्या जिवितान, how can I live with moderation, with simplicity, with the minimum? आनी ताका लागून हे 3 प्रिंसिपल तातूंतल्यान उत्पन्न जाता. I have to reuse, I have to reduce, I have to recycle. So हें कित्याक लागून शास्त्री शिकयतात? कित्याक there has to be a personal conversion of individuals. जेजूचो आमी पाटलाव करूंक सोदता. We are talking about conversion. This is very crucial if we want to protect the environment. Nobody can do this for us. We have to do it for ourselves. हे भाशेन आमी जियेना जाल्यार म्हाका भाव भयणांनो, देवान बसून करपाची गरज ना. आमी आमचोच फोण उकडून जियेतात. दुसरे सुवातेर म्हाका भाव भयणांनो, this personal conversion has a community dimension. म्हणटच एकल्यानूच तें करूंक जायना, तें वांगडा करूंक जाय, तें सांगाता करूंक जाय, आमच्या समुदायांतल्यान, आमच्या वेगवेगळ्या संस्थांतल्यान करूंक जाय. सो इट हॅज टू बी अ कम्युनिटी इंटरवेन्शन. पर्सनल कन्वर्शन has to be joined with a community intervention. कित्याक हें बरोबर करीत जाल्यार ताचो लाभ सगळ्यांक अदीक म्हत्वान पावतलो.
आनी हें सगळें करतना तिसरे स्वातेर मोगाच्या भाव भयणांनो, एवरीथींग हॅज टू बी रिड्यूस्ड टू सिंप्लिसिटी अँड मॉडरेशन. दॅट इज द लायफस्टायल दॅट जीजस ब्रॉट टू अस. सादेपणान जिवन, साद्या गोरवाच्या गोट्यान जिवन, हे भाशेन तो जियेलो. आनी हीच वागणूक मोगाच्या भाव भयणांनो भाग्योन जुजे वाजानूय बी केली. साद्या वस्तूंतल्यान ताणें हें भाग्योनपण घडोवन हाडलें आनी ह्या साद्या वस्तूंतल्यानूच ताणें आमकां ही देख दाखयल्या. सो लेट अस लर्न टू लीव विथ मॉडरेशन अँड सिंप्लिसिटी. दॅट इज द मेन क्रक्स फॉर प्रोटेक्टिंग दीस एनवायरमेंट. अदरवायज वी आर गोईंग टू डिस्ट्रॉय दीस नेचर. भाग्य आमचो पाप साहेब आमकां असल्याच उतरांनी सांगता, द वर्ल्ड इज आवर होम, वी नीड टू प्रोटेक्ट इट. हेंच करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां देवाची कृपा मागुया. उबी रावया. आमचो भावार्थान आमची मागणी खिरीत भाशेन देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या प्रवचना उद्देशी पोरजे मोदें सृश्टी विशीं जागृताय हाडूंक आनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान पोरजेक हे बाबतीन उत्तेजन दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत खूब. आमच्या देशाच्या आनी गोंय राजाच्या फुडाऱ्यांनी उदरगतीचे नांवां सृश्टीचेर वायट परिणाम ना हाडूंक आनी पर्यावरणाक सांबाळटल्या नेम कायदे निर्माण करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत खूब. दर एका देशाच्या नागरिकांक आनी भोव करून जेजूच्या पाटलावदारांनी देवाचे निसर्गाची काळजी घेवंक आपल्या हातांत आसलोले उपाय घेवन जबाबदारेन सृश्टीचो सांबाळ करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत खूब. जायतीं भाव भयणां आनी साबार जोमे सृश्टीच्या बरेपणाक खातीर जागृताय हाडूंक प्रतिदितीन वावुरतात. ताचे बरे वावराचेर बापाचो आशिर्वाद मागतना खेरीतपणी दायेसेच्या समाजीक नीती आनी शांतीच्या कॅरिझमॅटिकाक नोसोडणेच्या आनी पर्यावरणाच्या वावरा खातीर भार घेतलेल्या पासत मागोया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत खूब. आयच्या दिसाक केपें आनी ओल्ड गोवा वावराड्यांतलीं भावा भयणां ताचे यादनीक तशें मोटवाशी भावा भयणां बरोबर आपली रोमारी घेवन आयच्या नोवेनांत वांटो घेतात. ताचेर आनी ताच्या वावराचेर बापाचो सुभाव आशिर्वाद मागतना ह्या मिसांत वांटो घेतल्या सोमेस्त भाव भयणांचेर बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत खूब. प्रितीवन बापा, दोयेन आमची मागणी आयक. आमी सदांच तुजी आपणायलेलीं भुरगीं कशीं जिवंक आमकां तुजी गोठाय दी. हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उण्या सोऱ्याची दानां बाबाक भेटयतना देवाची मोलादीक रचना पर्यावरण
आमचे सुख दुःख वावर धंदो आणि सगळे आमचे जिवीत देवाक भेटवूया आणि गीत गाऊया बागेतल्या फुलांमध्ये. बागेतल्या फुलांमध्ये रानातल्या झाडांमध्ये गुढीतल्या धातूंमध्ये ईश्वराक सोडले देणे Jesuच्या काळजात सोवे भेटोयता कालिस्माचे Jesuच्या काळजात सोवे भेटोयता कालिस्माचे Jesuच्या काळजात सोवे भेटोयता कालिस्माचे Jesuच्या काळजात सोवे भेटोयता कालिस्माचे. बाबा बहिणीनो, एमोच्यानी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावन मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नागे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेयो. भो मोगाल बापा, सांज जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानांक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोणवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालूंक आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी देणी भेटोवन आनी जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओक्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्यो वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर काळये आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवण जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Nobody
बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परीन जेवण जातच ताणें कांच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कांज नव्यानी सासणी कोरोनाचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Pavartato good porgotuja. Sumiaci sotoce moronami somoropta, duše po noci volponami porgota, duša enia ami otreta. Bapa, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे माये संगाती तिजो पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागयोन जेवास बागयोन फ्रांसीस शावियर बागयोन रिता हांचे बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां ताच्या सुत्रांनी बापाक उलो करून सगळीं एका ताळ्यान बरोबर म्हणया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां तारणेर पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोर वाशानोत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतनी सुटोय आनी सर्व आकांतांतनी वाटाय पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें आनी आज आमकांय म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतन राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिडेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सोंपली सुपाकी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. पवित्र कुमण्याव तयार जाला. जेजूक आमच्या काळजान भावार्थान आनी भक्तीपणान ताका शेवुया. पवित्र कुमण्याव जिबेर वो हातार घेवूं येता. फुडारी दाखयतात ते मांडावळीन कुमण्याक येवचो म्हूण आमी विनोती करता. दुसऱ्या धर्माची कोण भावा भयणां आसात जाल्यार कुमण्याक येवचो न्हय म्हूण मागता. ह्या वेळार गीत गावुया जेजू दाखवेल आमी फांटे.
प्रार्थूया. सुर्गींच्या बापा, सांत जोसेफासाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा ह्या नोवेनाच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोव. तुजें बोड आनी तूं नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भाव भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आनी आमी फुडें वचोचें कोर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाबा भयणीनो, म्हाका खुशालकाय भोगता. म्हजें जें कितें म्हज्या काळजां आसा तें तुमकां सांगूंक आनी त्या मनशांक सांगूंक. आनी ते मनीस म्हणटात ते पयले सुवातेर फादर मॅवरीक. ताची वळख बरी वळख करून तुमकां हांवें सुरवातेक दिल्ली आनी तुमकां हेंय सांगलेलें ताच्या माथ्यार जाय तो पेज आसा 2 व्हडल्या खात्यांचो. आनीक बरे भाशेन जबाबदारेन आनी मोगान उर्बेन आपली दिल्ल्यो जबाबदारी तो बरे भाशेन पाळटा. आनी हेंय बरें काम केन्नाय आपयल्यार केन्नाय ताच्या दारार मारल्यार तो रोखडोच बाबडो येता आनीक आमकां बरे भाशेन असले सोयेग आमचे तो घेता. देवान ताका गूण दिल्यात, जाय ते गूण दिल्यात. आनी होय देवाचें उतर बरे भाशेन कोणा कडेन जायना. तें बरे भाशेन देवाचें उतर परगटूंक तें देवान सुचोवंक जाय, देवान गूण दिवंक जाय ते, आनी ताका तो आसा. तुमी आयकलां आनी हांवूय आयकतालो बाबा भयणीनो, कांय बरे भाशेन जायती वस्तूंनी ताणें आमकां भोंवडायल्यात. बरी भोंवडी. इट वॉज अ नायस टूर ऑफ द युनिवर्स, आय थिंक सो. सगल्याक भोंवडायल्यात. खंय खंय कोणशे आसात ते आमकां दाखयल्यात. आमी कितें करूंक जाता, आमी कितें नकळो तें आमच्या उजवाडाक हाडलां. आनी भाशेन वायचो विशय काय बरो मनान तर ताणें धरून ह्या विशया प्रमाणे आमी कितें करूंक जाय, कितें करूंक नाका आनी फुडार आमचो कितें, हें सगलें बारीकसाणेन आमच्या दोळ्या मुखार दवरलां. आमकां ताणें जोरी कडेन व्हेल्यात उदक पिवपाचें आमचें, खणून दिलां जमनीक आतां रोवपाचें आमचें. ही जबाबदारी आमी घेता आसतना देवाचें उतर आमच्या जिवितान वेव्हारान घालता आसतना फादर मॅवरीक आनी फावटी देव बरें करूं म्हणटा. आमकां हो ताचो मोलादीक वेळ दिलो, ही मिसाची भेट भेटयली आनी हें देवाचें उतर परगटलें. ताचे पासत फादर तुज्या वावराचेर सदांच देवान आशिर्वाद घालचो आनी बागेवन जुजेवाज तुका सदांच लागीं रावचो म्हूण हांव मागतां. आनीक तूं सदांच बरे भाशेन करताय, उर्बेन करताय, तसलोच वार तुवें फुडाराकूय करचो म्हूण आमी तुजे पासत मागता. फादर कॅनेथ, फादराच्या दाव्याक आसत आमचो गांवचो पादविगार, तुमी ताका वळखतात. ह्या बलिदानान ताणें वांटो घेतला, ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. थोड्यो कळोवण्यो. नोवेनाच्या दिसांनी आमची सकाळची मिसा 6 वाजता 7:30 9:15 9:15 रोमारीचे मीस. तशेंच सांजे 2 मिसां आसात 4 वाजता. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान आनी निमणे मीस 6 वाजता ते मीस इंग्लीश भाशेंतल्यान. आयतारा दीस 15 आयतार सकाळीं 5 वाजता 6:15 7:30 9:15 रोमारीचे मीस आनी सांजे 4 वाजता रोमारीचे मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान आनी सांजे 6 वाजता निमणे मीस इंग्लीश भाशेंतल्यान. दबाजीक परबे दिसाक सोमार पडटा 16वी तारीख. सकाळीं 5 वाजता 6:15 वाजता 7:30 9:15 आनी दबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. ते सांजे ते दनपरां 12 वाजता एक मीस आहा जुजेवाजाच्या बागयोन जुजेवाजाच्या कुडांत. थंय तें जातलें 12 वाजता आनी सांजे मीस 4 वाजता. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान. खेरीत दबाजीक मीस जें 10 वरांचेर जातलें तें भेटयतलो आमचो आर्सबीस पात्रियार्क साहेब बोमानेश फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव.
हे मीस भेटयतलो आनी आमकां प्रवचनूय करतलो. ते सांजे 5:30 वाजता इंग्लिशींतल्यान मीस आसा. ह्या जाग्या बाबतीन थोड्योश्यो कळोवण्यो आमकां हांगासर कुमसार जावंक, मिसां दिवंक, उपकार मागणी विनंती करूंक, देणगी दिवंक डोनेशन्स, आमच्या स्टॉलांत धर्मीक वस्तू घेवंक, भोव करून आमचो वर्सावडीचो कॅलेंडर अंदूच्या वर्साक तो केरीत सिनोदाचेर आदारलेलो आसा आनी म्हणटच थंय जायती बारीक म्हायती आसा आमकां आमचें क्रिस्ती जिवीत वाडोवंक. तुमी ताचो फायदो घेवंक आमी मागता. आनी त्याच बरोबर आसा आमचें फर्स्ट एड सेल. कोणाकूय जरी तर कसलो आदार जाय तुमी थंय वचूं येता. तशेंच आमकां आदार करूंक आसात आमचे वॉशरूम्स. ते वाटेन सकयल्यान आमची फेरी आसा आनी त्या भायर आमचें जुजेवाजाचें कॅन्टीन आसा. म्हणटच तुमची तान आनी भूक भागोवंक तुमकां थंयसर कॅन्टिनान सगल्यो वस्तू मेळटात. नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे दिसा पुऱ्यान बागयोन जुजेवाजाची सांतवार सांकवाडे लोकांक उक्ती आसतली. मुर्तीचो उमो घेवंक आनी थंय भेट दिवंक सकाळीं 7:30 ते 1, सांजे 3 ते 7 मेरेन. फाल्यांच्या दिसाक जरी तर कोण वाचपां बाबाडत्यांची मागणी करूंक सोदतात जाल्यार तांणी वचून तांची नांवां सिस्टरी लागीं सांकिस्तीन दिवची आनी आदी फुडेंच तुमची तयारी करची. ज्या आमच्या भावां भयणांक आयकुपाचे मातशे अडचण आसा, हियरिंग इम्पेरमेंट आसा, तांकां नोवेनाच्या दिसांनी केरीत भाशेन सांजे 4 वाजता ह्या मिसांत आनी परबेच्या दिसाक परबेचे मीस 10 वाजता ह्या मिसांत एक आमची भयण खुणांतल्यान जें कितें ह्या मिसांत आमी नियाळटाव तें तांकां समजून घेवंक, ताजो अर्थ मेळूंक आनी ती आमचे बरोबर देवाक वाखाणूंक आनी दिनवासूंक खुणांतल्यान ती तांकां आदार करतली. उभी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सफे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जेवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उपकार करून तुम्ही म्हजे फाटल्यान मुडचे. बागयोन तुजे वाजाचे नोवेना मागणे. मोगाला बापा, बापा तुझ्या पुतान तुझ्या पुतान आपल्या दोळेलपणाच्या आपल्या दोळेपणाच्या अजापांनी अजापांनी तुझ्या उतराचे बी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी मनशाच्या काळजांनी वोपले. वोपले. ताच्या पावलार ताच्या पावलार पावल धरून पावल धरून तुझ्या सेवका तुझ्या सेवका बागीवोन तुझे वाजान बागीवन तुझे वाजान पवित्र आत्म्याचे सुरतेन पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ते आणि आंकवार मारयेच्या आणि आंकवार मारयेच्या आश्रयाकाल आश्रयाकाल आपल्या आख्या जिवितान आपल्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो बऱ्यो कोरण्यो केल्यो. आणि आम्ही सगल्यांनी आणि आम्ही सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलो पावलांनी चलून भाग्यवतपणाचो मुकुड भाग्यवतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण सोडूंक जाता म्हूण दाखयले. दाखयले. असल्या विराच्या असल्या विराच्या जिविताचेर जिविताचेर तुझो शिक्को मारून तुझो शिक्को मारून पवित्र सोबेन पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून मानून घेतलो देखून आमी सोत मानता. आमी सोत मानता. आनी ताच्याच मजतीन आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार आमकां हो उपकार फावो कर म्हूण फावो कर म्हूण मागता. मागता. वगीच रावून तुका जाय ते माग. हे मागणे मागणे आमी करता आमी करता क्रिस्त आमच्या क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. मिसाची भेट सोंपली. आतां आमी घरा वेताना सांत तुजे वाजा भाशेन देवाचे रचनेचे आनी पर्यावरणाचे बरे कारभाराचे नमुणे जावंक आनी ह्या तरेन जेजूचे नीज पाटलावदार जावंक वावरुया. गीत गावुया तुजे वाजा आमच्या बावा. Tuji mo sa pavor sa
서서 알가 모이마 바빠지 속 보위 닦며 알가 모이마 사사